बेतोड्या निराकालचो हो कातकरी समाज चवथीक लागून पुराय गोंया जशे उमेदीचे ल्हार आसा तशेंच उमेद ह्या समाजा लोकां मदीं आसा। ह्या समाजान वर्स पद्दती प्रमाण मोठ्या उमेदीन गणपती पुजेक लायला। कातकरी समाज दर वर्सा 11 दीस गणपतीची सेवा करता, पूण ह्या वर्सा म्हारगाय इस्पा भायर वाडिल्ल्यान आर्थीक भार पेलना जाला। ताका लागून तांणी 5 दीस गणपतीची सेवा करपाचें थारायला। फाटलीं 3-4 वर्सां कातकरी समाजाचे लोक कोल्हापूरच्यान गणपती हाडटाले, मात ह्या वर्सा आर्थीक भार पेला नाशिल्ल्यान ह्या लोकांनी बेडशीट दोडा मार्गाच्यान गणपती हाडला खंय। गणपती मातशे दीस वाडोवन दवरताली, तेवून कितें जालें सगळे सामानाचे वाडलेले आसा आनी दितले आमचे कडेन पयशे ना, ताका लागून 5 दीस दवरले। आमी चड दीस दवरना, 2 आसा ते 1.5 दिसाचे आसा आनी एक आमचो वाटपी चौगात्री आसा तो 5 दीस दवरला, कितें सामान तितले आमचे कडेन ना। 5 दीस दवरतले वर्सान वर्स आमी 7 दीस 11 दीस अशें दवरताली। हे वर्सा आमकां म्हारगाय चड वाडली म्हणून आमी दीस मातशे देंवयले, तितले आमचे कडेन जायना। सो म्हारग सगळे वस्तू म्हारग आसा, वस्तू म्हारग जाले, आसा तितले वस्तू म्हारग जाले। नाल्ल म्हणून कपडे म्हणून कितें आसा तितले वस्तू म्हारग जाले म्हणून तितले वर्सां आमकां आतां भुरगे हांकां तांकां कपडे हाडप, मागीर गणपती कितें सामान 120 लोक आसा तांकां जेवण जाय, दिसा 50 किलो तांदूळ जाय तांकां, तितले आमचे कडेन जायना। मातशे कमी रेट आसले तेन्ना मातशे ते दवरपाक मजा येताली। आतां ह्या वर्सान 5 दीस दवरतले। 5 दीस मुर्ती अंदू कोणी हाडली? आमी मुर्ती आमी हाडली हितून साकून बेडशी साकून हाडली। बेडशी कोणी स्पॉन्सर्ड केल्ली? ना, कोणी करूंक ना, आमी हाडली। निरंकाल बेतोडा हांगा जे वानरमारी जमातीचे लोक रावतात तेंच्यांनी कांय म्हयने पयलीं 11 दीस गणपतीचें पुजन करपाचें ठरयिल्लें, पूण बाजारांत वाडलेल्या म्हारगाई ही तांकां ह्या वर्साक त्रासदायक ठरलेली आसा आनी तेंच्यांनी अंदू फक्त 5 दीस गणपतीची सेवा करपाचे निर्णय घेतलेलो आसा। वाडलेली म्हारगाय तांकां खूब त्रासदायक ठरता आनी तांकां तें परवडना, म्हणून तेंच्यांनी 11 दीस येवजी 5 दीस सेवा करपाचो डिसिजन घेतलेलें आसा। 5 दीस ते दररोज हांगा जेवण करतात, भाजी तशेंच बाकीचें जें कितें लागता तें तेंच्यांनी खरेदी केल्लें आसा, पूण जे सगळे एकठांय येवन ते हांगा पयशे काडून हे उत्सव आसा तो साजरो करता। पूण ह्या वर्सा तेंच्यांनी बेडशीसून एक मुर्ती हाडलेली आसा, तिकाय खर्च तेंच्यांनीच केल्लो आसा, पूण 2-3 वर्सां पयलीं तांकां कोण तरी ही मुर्ती स्पॉन्सर करतालो आनी कोल्हापूरच्यान ते हाडून दिताले। निरंकलच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी।